Start question number 1, Sri Vijay Silisai, Carlos Ferreira. Speaker sir, star LQ number 1C. 1C. As per computer. Speaker sir, ये हो प्रश्न हा साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचेर जमनीचेर. स्पीकर सर, 22 नोव्हेंबर 2013 मनोहर पर्रीकारान तेन्ना मुखेलमंत्री आसतना हे डबल ट्रॅकिंग रिजेक्ट केल्ले, सेइंग इट इज अ कॉन्स्पिरसी बाय MPT and some private players. स्पीकर सर, ताजे मागीर 2016 सरकारान नॅशनल पर्स्पेक्टिवान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचो अशें चिंतलें. मागीर ही जमीन एक्विजिशन जाता, ते जमीन लोकांचे दुर्गाचे भितर वता, वारांडा पेड्यार जाता म्हणून 19 फेब्रुवारी 2021 मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत थंय गेले आनी तांकां बसून शॉक जालो अशें म्हणून पेपरार आयलो. स्पीकर सर, ताजे मागीर 17 सप्टेंबर 2021 बाब काबराल थंयच्यान चल्लो आनी ताणें म्हणलें हें मॅटर सिरियस म्हणून. आता स्पीकर सर, मागीर सुप्रीम कोर्टान 9 मे 2022 एक CEC डिसिजन हे अप्रुवल जे स्टँडिंग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाक दिल्ले डबल ट्रॅकिंग हे रिवोक करपाचें डिसिजन घेतलें. आता स्पीकर सर, एक पाथवे आहा, पाथवे ट्रॅकाक लागून पाथवे आहा. ही पाथवे पयलीं माचुला व्हरपाक दिल्ली आनीक परमिशन अशें लँड ओनरांनी हांकां दिल्लें रेल्वेक, तेन्ना पुर्तुगेजां तेंपान. आता स्पीकर सर, अशें जालां की ही जमीन एक्विजिशन चालू आहा. आता एक्विजिशन इज विदाउट कन्सेंट ऑफ ओनर्स. आता रेल्वे एक्ट म्हणटात आनी एक्विजिशन चालू आहा. आनी अशें एक प्रश्न येता की गोंयांत कायदो आसा काय कितें म्हणटकच स्पीकर सर, म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी मंत्र्याक की हे लँड एक्विजिशन जाता जाल्यार ओरिजिनल ओनर हे जमनीचो कोण, करंट ओनर कोण, आनीक ओनरशीप डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा आनी लँड केन्ना ट्रान्सफर जालो. Minister. Speaker sir, the government may claim required. Speaker sir, there are around total description of land notified and dated 4/3/2020 in Consoling village is around 20 people, and the land total is 4,105, which was intended to be acquired, but then subsequently some were dropped. Now 3,084 square meters they will be acquired. They have acquired. Who is acquiring? The railways basically. Okay. स्पीकर सर, तांणी एक नोटिफिकेशन काढला 25 मे 2023 लँड अँड सेटलमेंट डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक ही जमीन. स्पीकर सर, अशीच जमीन सर्वे करून MPTन 5,78,000 स्क्वेअर मिटर दर्यो आपलो म्हणलो आनीक रिक्लेम केलो आनी सबसिक्वेंटली ती जमीन काडून कोल कंपनीक दिली. आता स्पीकर सर, प्रश्न येता की ऑलरेडी डबल ट्रॅक हे बरें पाविल्लें आहा फुडें आनी पावून काले टू मडगांव मेरेन पावलां. स्पीकर सर, सो आतां एक प्रश्न आहा की सरकार एक रिपोर्ट दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, एंटायर लँड RVNL कडेन कितलें आहा, MPT कडेन कितलें आहा, विच डू नॉट हॅव सर्वे नंबर्स. आनी स्पीकर सर, स्टेटस ऑफ द सर्वे, ही जी सर्वे तुमी डिक्लेअर केल्ली ताची सर्वेचें कितें जालां तें म्हाका जाय. Yes. Mantri. Speaker sir, you can ask me another question. In the meantime, I'll get you to reply for this. स्पीकर सर, आता मेनली स्पीकर सर विलेजीस खंयच्यो इफेक्ट जाल्या, आरोसी, कांसावली, कुट्टाळे, वेलसांव, क्वेलोसी ह्यो इफेक्ट जाल्ल्यो आहा. आनी मुखेलमंत्र्यान पसून स्पीकर सर पळयलां की लोकांची घरां वतलीं, वारांडाचे भितर म्हळ्यार कोर्ट यार्डाचे भितर 14 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्झिस्टिंग ट्रॅक एक्विजिशन चालू आहा. स्पीकर सर, हे सगळें कित्याक करतात? जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की हो प्रोजेक्टूच नाका आनी जे NOC दिल्या ती रिवोक केली ती सारकी म्हणून. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, कर्नाटकान एक मेजर पोर्ट आहा आनी 12 मायनर पोर्ट आहात. सो थंय व्हरा न्ही ते. फायनली हो कोळसो येता तो कर्नाटकान वचपाचो आहा. आमकां गोंयाक कसलोच फायदो ना स्पीकर सर. आनी कर्नाटका इज 56 टायम्स बिगर देन गोवा. हे येदेशें ल्हान गोंयचेर
आनी चड करून सावथ गोंयचेर हे स्पीकर सर डिस्ट्रक्शन जातलें हो प्रोजेक्ट फुडें गेलो जाल्यार. सो हांव मागता स्पीकर सर की आतां ताणें दुसरो प्रश्न सांगूंक शकना म्हणून तिसऱ्या प्रश्नाचेर वता. आतां मडगांव टू माजोर्डा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आहा. कोणाच्या खातीर जालां? कोंकण रेल्वे खातीर जालां. स्पीकर सर आतां मडगांवाक कॉमन म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघाक टेकून एक एज्युकेशनल हब आहा. लॉयला इश्कॉलाची प्रॉपर्टी आहा, दामोदर आहा, मठग्रामस हिंदू सभा आहा, खूब हें आहा. आनी थंय एक स्पीकर सर रोड अंडर ब्रिज आहा. आनी हो रोड अंडर ब्रिज हॅज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी. हे एज्युकेशनल हबाक वचपाचें आनी हें जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें 15 मिनटांनी एक रेल्वे वॅगन थंयच्यान पास आउट जातली. आनी स्पीकर सर एवरी टायम यूल हॅव टू कम विथ अ गेट पडटली. स्पीकर सर सरकार RVNL कडेन फ्लायओव्हर बांदून कित्याक घेना? वाय इज गव्हर्मेंट गोईंग टू नितीन गडकरी? वाय नॉट टू RVNL? बिकॉज दे आर गेटिंग दीस फ्री. आनी हो 3000 कोटीचो प्रोजेक्ट स्पीकर सर कित्याक करना? मंत्री. Speaker, sir. पयलीं हांव फक्त ताका RBNLाक आमी लेटर बरयलां जो फ्लायओव्हर तो म्हणटा पळय न्ही, वी हॅव रिटन दॅट स्पेशली RBNLाक आनी त्या प्रोजेक्टाचेर ते विचारूय करता. हांवें आयकलां ते भशेन तुमी MORTAच्या कडेन फॉलोअप करतात आनी एक टी हें करपाचें आहा. दॅट इज सेपरेट. ना हें हांगाच हो RBNLा कडेन बरयला, हांवें बरयला. म्हणजे ओके, म्हणजे तूं RBNL कडेन फ्लायओव्हर करून घेतलो ना जाल्यार स्पीकर सर सगळे देवाचे मनीस बी थंय वचून कांय फायदो जालो ना. तो आतां तरी करून घ्या तुमी. कित्याक दुसरें लागता ते माजोर्डा, एक लागता ते मडगांव आनी हे त्रास जातलो आमकां. आमी शेजाऱ्या पडटा. एनीवे, सेकंड क्वेश्चन. Speaker, sir, the answer to the second question what Honorable MLA had asked. Where no survey is assigned, ISLR is conducting a fresh survey for allocation of fresh survey numbers. This exercise basically will take another 2 to 3 months to complete. स्पीकर सर, ही सर्वे आतां 3 म्हयने लागतली. 3 म्हयन्यांनी आतां जे पोना डिझास्टर मॅनेजमेंटान सगळें बुडून गेले तांच्या गांवांनी, ताजे खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका उत्तरान सांगलां की कांय जावंक ना. स्पीकर सर, जाल्लें आहा हें सगळ्यांक खबर आहा, थंयच्या आमदाराकूय खबर आहा की जें फिलींग केलां, मर्सिलेस फिलींग केलां, खंय करपाचें आहा तें अशेंच कान जे आशिल्ले पयलींचे ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळें बुडिल्लें आहा. ताजेर डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलां? थंयच्या लोकांक कसो आदार केला तो सांगचो. Speaker, sir, as far you are asking me whether there's disaster, whether it's related to derailment, those things you're asking me, or what you're asking? No. When they filled it up, there is a low-lying area आहा थंय बोल्ल्या तांणी. Okay. ताजे खातीर सगळीं शेतां बितां काबार जाल्या. Right. ताजेर तुमी कितें केलां? We have not received Speaker actually sir, any स्पेसिफीक क्लेम जर आयला आसत, स्पेसिफीक अजून तरी म्हाका दिसता म्हणजे हांव चॅक करतलो, कोणाचो क्लेम जर आयला आसत ताका आमी कॉम्पेन्सेशन कितें आहा तें दितले तेजेर. We have not received any complaints so far. As far Speaker as sir, your land disaster filling. management team is not working. Yes. Everybody knows that it has happened. Complaint येवंक जाय. Your team has to take so much cognizance, न्ही? Speaker sir, complaint कसली येतली? स्पीकर सर, एग्रीकल्चराच्या बाबतीतूय बी आमी सर्वे केला. जर कोणाचो तसोच बाकीचो कोणाचो जर एग्रीकल्चर लॉस जाला आसत, बाकीचे घरांनी किंवा बाकीचो तसो कोणाचो लॉस डायरेक्ट जावंक ना, एग्रीकल्चरच्या बाबतीत जर लॉस आसत जाल्यार आमी क्लेम सेटल करतले. येस सर Speaker sir, एक मिनिट आन्सर दिवं. उत्तर दिवं न्ही. ना ताणें दिलें आन्सर. We have not received any हांव complaints म्हाका so far. एक स्पेसिफीक हे प्रोजेक्टाचेर लास्ट क्वेश्चन तुमचो. डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकाराचो विचार कितें? सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेच जाय तांची घरां उडोवन, हेरिटेज काबार करून, हें कित्याक? वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा. कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात? स्टीप ग्रेडियंट, टायगर कॉरिडोर, बायझन, हे सगळें आसून करतात कित्याक? आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करतात? आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो? Speaker, स्पीकर सर, तो सगळे टायगर कॉरिडोर हे ते दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हांव वाचून दाखयता तुका आत्तां. टायगर कॉरिडोर तातूंत दिला. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा. I can place it on the table of the house. आन्सर करूं. It has made specific references. स्पीकर सर, हांवूय ताका स्पेसिफीक सांगता, सुप्रीम कोर्टान जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही, त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या.
खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता आणि खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना पूण जाता बाय न्ही. प्रिझर्विंग हेरिटेज तुवें पळयल्या मरे हांव पर्सनली गेला स्पीकर तू जेन्ना गेला तेन्ना तुवें बसून पळयला बसून घेत स्पीकर सर बाय म्हणजे प्रिझर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना सगळें प्रिझर्व करून कशें ज्या करतात जाग्यार तूं? शक्य आसा थंयसर आमी ते करीत आसा स्पीकर Carlos Ferreira. Honorable Speaker, in the answer amka dilate, there is a notification dated 25th May 2023 for surveying and identifying the people who are in these areas of Shandor, Kansauli, Uttorda, where the railway trekking is going, double trekking. Concern. We have 3 land acquisitions which has been done. One was notification was on 4/3/2020. Then it was on 17/12/2020 and one on 14/6/2021. Now basically all the land acquisition has already been completed as far as these 3. This is Kansaulim village, Welsam village, Kansaulim village and Welsam village. Now as far as there is another one at Uttorda, which survey is basically been carried out, and when land acquisition basically will be done, and that is not much area. That is actually for I think for a service road, which will be done. You have specific. deposited the money in the EDC, See, then only we are that is different. I'm talking not about the acquisition. You have, say, whether certain lands are in possession of Southwestern Rail, those surveyed and shown in the survey plan, not been assigned any survey numbers, and hence no record of rights were created in the nature of Form 1 in respect of land in possession of occupants Southwestern Railway. So you are still identifying those lands and carrying out the survey. This is what you are saying. Yes. So my question is, that was my first question itself was, how are you proceeding with the acquisition without finalizing of this record? I'm not asking acquisition is done first part, second part. How are you doing this? This is of May 2023. Speaker sir, this land is already actually in the possession of the railways. Only mutation process is to be done. All right. Next question I have is, because sir, those are the without survey number, that lands belongs to government. see, there is no survey. That's what you're That mentioning. is, land is belongs to government. If there is a survey and there is no name, it is under Section 14 Land Revenue Code presumed to be of the government. Yes. But you are saying there is. सर्वे केला चेक करपाक कित्याक ते ओरिजिनल लँड ओनराचे जमीन दी विजय सरदेसाई. माचूल व्हरपाक तांणी परवानगी दिल्ली ती तांची जायना तांचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना तेजी गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण खंयचो गव्हर्मेंट रेल्वे म्हणटा आपली जमीन म्हणून विजय सरदेसाई तांचे प्रश्न आन्सर दिली. Survey na munta. If there is survey and blank entry, that's what we call blank entry, then it is presumed to be of the government. But I munta survey ch na mun. So as the survey process is going on, still it will take another 3 months basically to complete the full process. All right. Next Then question. we will come to know. Next question. In Supreme Court judgment of the railways itself, I will tell you 5 points. One is current movement of rakes is 20%. Second is the capacity and utilization of the line is below 50%. This is what I'm reading words from Supreme Court judgment. A third railway line from Torangalu Junction to Krishnapattam Port would be a better alternative than construction of a second line connecting Murgaon Port to industrial belt of Bellary district. And the next one, 4-laning of National Highway 4 along same route was being undertaken. NTCA, that is National Tiger Conservation Authority approval is needed. Now, if these are all the things which are noted and you cannot complete that Ghat section, what is your urgency in completing the acquisition in the lower section? Because I feel this is basically a process. Now, how the passing of this thing that I am not aware of. Because this, what you are mentioning to me, areas, I think it comes in Karnataka. No, Goa. No, what you are talking about? Goa. We didn't, petition was not filed in the Supreme Court relating to Karnataka. Okay. No, you are talking about the railway this thing. You said. We have the Ghat section. Yeah, right. If the Ghat section work cannot be done, Yeah. why are you running ahead to complete this? Guards, I think as far as the guard section work will be carried on. So we are whatever we need to acquire as far as this side is concerned, Kansauli. There's no hurry. Sorry. There's no hurry. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप केला ते आमी स्टॉप दवरला परत एकदा सांगता त्याचो EIA इम्पॅक्ट एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पॅक्ट जो आसा पळय न्ही ताचो स्टडी सुरू आसा तो आयल्या उपरांत जातलो बट जेचेर आतां पर्यंत सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप करूंक ना बॅन करूंक ना ते सुरू आसा स्पीकर सर.
There is no dispute that there are two parts. One is of the lower belt, Sakla Asate, and dusre on the gut section, where you have tiger reserve, Yes. everything. I'm not talking of that. I'm saying if that is stopped, it means your project can't be complete. Scrap the project. Why are you insisting on doing Because this? scrap the project. कित्याक जाय तो project? कोणा खातीर जाय तो? तो गोंयाक कांयच फायदो ना या प्रोजेक्टाचो. विजय सरदेसाय बसून घ्यात. स्पीकर सर स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट. स्पीकर सर फाल्यां सकाळी सुप्रीम कोर्टान जर होय बंद केलो आसत जाल्यार आमी करता बंद आमी पूण आता कित्याक करता? आता कित्याक तुम्ही घेऊन येत चलयता सर्वे बिर्वे? बंद करा, स्क्रॅप करा विजय तो सरदेसाय project. बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर क्वेश्चन ताजे answer करून दी. व्हॉट डिमांड आमचो? ताजे आन्सर करून घेवन न्ही. Speaker, sir. आन्सर दिता तो. Speaker, sir, as far as the Supreme Court is concerned, Supreme Court basically has not said to stop the project. Supreme Court basically has said to check the impact of environmental this thing. No, So it is, Supreme Court has said that the revocation from the National Wildlife Bureau stands. no. Speaker sir, मुझे order Supreme Court basically has not said that this project will be scrapped. There's nothing mentioned. Effectively, it means it is scrapped. What is He saying? just said that the impact, basically environment impact, this thing should Environment. be looked into. Speaker sir, तो वयले जर घाट सेक्शन केले, जाल्यार आमी करून कितें फायदो आहा ताचो? श्री लास्ट This क्वेश्चन. is a chain. This is a chain, a link. The Ghat section is the link to connect it to Karnataka. As aina zalyar, what is the use of doing this first part? That is the question. You should scrap this project. स्पीकर सर ताजी सीईसी कमिटी अपॉइंट केल्ली तांच्यांनी आपलो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना फायनल डिसिजन येतले ऑलमोस्ट आमी गोवा सेक्शन जो आहा पळय न्ही 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला 25% फक्त प्रोजेक्ट उरला गोवा सेक्शनातलो उरलो तो सुप्रीम कोर्टाच्या की स्पीड मारतात तुम्ही सुशेगाद वसा कित्याक स्पीड मारतात तुम्ही तो वयल्यान जर जावचे ना तुम्ही अननेसरी पैसे वेस्ट करता आनी आमकां पोल्युशन जाय आमकां कोळसो जाय कित्याक जाय तो खबराला सर आमकां कोळसो नाका परत एकदा कोळसोच स्पीकर सर फुडें कॉलिंग अटेंडर करिना हे फक्त कोळशा खातीर आनी कित्याक आमी कोळशा खातीर स्पीकर सर ओनली फॉर कोल नथिंग एल्स and there is no benefit to Goa.